ओचुरिया वो मिलाग्री म्हळ्यार कितें? जेन्ना सैमीक घोडण्यांनी देवाचो हात आमी देखता ताका आमी ओचोरिया म्हणटा. सैमीक गजाली हे परी आमकां पळोवंक मेळटा. वतान उदक तापता आनी ताची वाफ येवंक सुरू जाता. वाफ चोडटा आनी कुपां घोडटात. वारें थंडवता आनी पावस पडूंक लागता. सुर्या, वाफ, कुपां, पावस हांकां आमी सैमीक घोडण्यो वो कारोणां म्हणटा. हातूंत देव खंय आसा? देव आसा, पूण तो एक दिश्टी पडनासलोली सांखळी न्हय. तो दिश्टी पडनासलोलें एक चाक न्हय जे वरवीं सगल्यो वस्तू चलतात. ना, तो पयलें कारण. ताच्यान सगल्यो वस्तू अस्तित्वांत येतात. देव नासलो तर जें कितें आपूण जावन अस्तित्वांत आयलां तें आसचें ना. देखून आमी हांगा एक गजाल पळयता. सैम आपल्या सैमीक नेम कायद्या प्रमाणें चलता तरी देव हातूंत आसा तें पयलें कारण. आनी जें कितें अस्तित्वांत येता तो तें सांबाळटा. देवा भायर सगलें कितें जें आसा तें दुसरें कारण जें अस्तित्वा वरवीं ताका मेळटा. वाफ सुर्याक लागून चडटा आनी मळबार कुपां मांडटात. वारें न्हिवताना तें दाट जाता आनी पावस पडटा. ह्यो सगल्यो गजाली दुसऱ्या दर्ज्याच्यो, पूण त्यो अस्तित्वांत आयल्यो आनी आतां क्रियाळ आसात कारण देव तांचें पयलें कारण. बरें, तर सैमीक घोडणेची सांखळी ओचुरिया जाताना कितें घडटा? देव जो पयलें कारण खुद्द घडयता आनी सकयल दिल्ल्या ह्या दोन तोरांनी तो अशें कोत्ता. पयलें, सदांच्यो वस्तू देव दुसऱ्या कारणाचो आदार घेनासतना घडयता. देखीक पिडेंतलो बरो जावंक वखदांची गरज आसा. देव पयलें कारण जावन आपुणूच पिकोवणी दिता ताचे दैवीक येवजणे प्रमाणें. दुसरें, देव पयलें कारण जावन दुसऱ्या कारणा परस खूब व्हड. हाकाच लागून दुसऱ्या कारणाचो आदार घेनासतना आपूण जावन तो वस्तू घडयता आनी ताचे परस चड तो करूंक शकता. जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण हाचें एक उदाहरण. तेच परी पवित्र मिसांत क्रिस्त प्रसाद दिवची एक व्हड मिलाग्र. दुसऱ्या कारणा विणें जेजू उंड्या आनी सोऱ्या रुपान दर एका मिसांत हाजीर आसता. फकत देव पयलें कारण जावन हें करूंक शकता. आतां ह्यो सगल्यो गजाली तात्वीक आनी समजूंक मातशें अवघड आसूं येतात, पूण हे समजणे वरवीं आमकां कळटा कित्याक लागून वैज्ञानीक नदरेन पळोवपी मनीस पासून ओचुरियांक मानतात. ओचुरिया सैमीक रितींक आड न्हय, ती तांचे परस उंच म्हूण आमी लेखूंक जाय. देव पयलें कारण म्हूण जर हांव पातयेतां तर ओचुरिया लेगून खरी आनी तर्का प्रमाणें समजूंक आमी शकता. देव कित्याक ओचुरिया कोत्ता आनी कितले पावटी तो करूंक शकता आनी ताणें केल्ली ओचुरिया खऱ्यांनीच ओचुरिया वो ना हो एक वेगळो विशय.